मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. बागात एका टॅटू शॉपाक उजो. फायर ब्रिगेड पावचे आदी लोकांनीच दिले उज्या बरोबर झूज. उजो पालोवपी दळाची देखदिणी कामगिरी. तुमका पडला तुमच्या इलेक्शनाचे. आमका काळजी आमच्या भुरग्यांची. ताबडतोब बांधून दियात नवी शाळा, नाजाल्यार लोकसभा इलेक्शनाचेर घालतले बहिष्कार. शिरगांवकारांची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक शिटकावणी. धेंपो एससीन जोडले पॅक्स ऑफ नागोवा एससी पंगडाचेर जैत. हारायले 13 विरोधात 1 गोल फरकान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सकाळच्या सुमार 7 वरांचेर बागात एका टॅटू शॉपाक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाक 7 जावन 13 मिनटांनी फोन येयल्या उपरांत ते रोखडेच सुवातेर पावले. लोकांनी आदींच शटर फोडून उजो पालोवपाचो यत्न केल्लो. उजो पालोवपी दळान वेळार धांव घेत उजो आटोपात हाडलो. आमकां न्हय सादारण 7:13 आमकां कॉल आयले की शॉपाक उजो लागला. कसले शॉप जाय ते आमकां कितें डिटेल्स मेळना. शॉपाक उजो लागला म्हणून आमकां कॉल आयलो. सो आमी तुरंत टर्नआउट करता. तेन्ना आमचो विदीन हाफ अ सेकंड आमचो टर्नआउट आसता. टर्नआउट केल्यार आमी वचून पळयलें जाल्यार आमकां दिसलें की थंय उजो लागला. ऑलरेडी तेंच्यांनी त्या लोकांनी लोकल पिपल्स हाडले पळय ते शटर तेंच्यांनी फोडलेले. शटर फोडल्या म्हणून ते आमकां दिसलें उजो भितर चालू आहा तो. सो आमी गेले तुरंत आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली. फायर एक्सटिंग्विश केली आनी आमी भितर वचून पळयलें जाल्यार तेचे लॅपटॉप एक जळ्ळा, AC जळ्ळी आनी एक बारीक मातसो उजो लागलो त्या शॉप हेका म्हणजे सोफाक. सो इतलें तेजें लॉस जाला. व्हडलें आनी कांय लॉस जालें ना. GOA365 खातीर गौतमी गांवकार, नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. थावो आमदार कार्लोस आर्वारिस वेल डिसेल्टिंग ड्रायव्ह करतालो. पूण धपको दिवपी गजाल म्हटल्यार हो डिसेल्टिंग ड्रायव्ह करतना हळदोणचे एके बांयत कूड सापडली. आमच्या रिपोर्टरान दिल्या पुराय माहिती. आयज खोर्जू ह्या बांयत एकट्याची डेड बॉडी मेळ्ळा. एक्झॅक्ट ती डेड बॉडी बायलेची वा दादल्याची ती आमकां अजून कळोंक ना. तशेंच हांगा खोर्जुयाच्या बायच्या लागसारा घर आशिल्लें त्या घरांतली 2 जाणां बेपत्ता आसा. अजून तेंचीच ती डेड बॉडी आसा की ना हें आमकां कळूंक ना. सद्या ह्या स्पॉटाचेर फायर ऑफिसर आहा ते पाविल्ले आसा. तेंच्यांनी डेड बॉडी भायर काडिल्ली आसा. एक्झॅक्ट डेड बॉडी कोणाची बिकॉज ती ऑलरेडी इतली डिकम्पोज जाला, इतलो घाणवास येता की ती एक्झॅक्ट कोणाची ती अजून सांगपाक येयना. तशेंच फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तशेंच आल्दोणचे आमदार ह्या वेळार हांगा पाविल्ले आसा. तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटूय हांगा पाविल्ले आसा. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन ह्या बाबतचें चालू आसा. आमकां मेसेज आयिल्ली की एक बॉडी मेळ्ळी म्हणून हिंगा खोर्जे आमच्या गांवांत आनी आमी पळोवपा आयिल्ले. बट 1 मिनट फाटीं हिंगा 2 बायल रावताले ते मिसींग आशिल्ले. तेन्ना पासून पुलीस आयिल्ले आनी घर बंद केला कित्याक गॅस ऑन आशिल्लो, लायट ऑन आशिल्ले, सगळे ऑफ करून ते बंद केले. सोदताले म्हूण कांय मेळना म्हणून फाटल्यान एक बांय आहा म्हूण तेंकां कळ्ळो ना. आनी आतां पळय जाल्यार एक बॉडी मेळ्ळी. आमण्यान आतां दुसरी बॉडी आहा जाल्यार आतां सद्या एक बॉडी काडली आनी आमकां खबर ना ती आयडेंटिफाय करून पडटली कोणाची ती बॉडी ती. आनी मागीर सोदून पडटली दुसरी. आतां इच आवय आनी चली जाल्यार आमच्या आतां पासून इट्स टू अर्ली टू मेक एनी स्टेटमेंट हू इट इज. बट सस्पिशन इज देर दॅट इट कॅन बी द मदर डॉटर. बट इफ इट्स नॉट देन वी स्टील हॅव टू सर्च ते खंय गेले ते एंड देन हू इज दीस पर्सन. So right now they have done a very good job. The fire department has come and they have gone and put the blanket down and pulled the body up. The police also came very promptly and the health services ambulance also has come
and everyone has worked as a good team आणि बरे काम केलं. So I'm happy this has been done. But we also have to get to the root of what happened and how it happened. And this house over here has got a CCTV footage camera, so we have asked them for the footage to find out whether it's possible to identify this incidents over a month back. And then we'll investigate, because personally I feel a person who's not well of the head doesn't commit suicide. They are the ones who run away from any situation and they don't commit suicide. They avoid any even incident where they can be hurt or any death can be caused. So there's a big question mark. What happened and how it happened. पणजी कंट्रोल रूमांतल्यान मॅसेज आयली की कोरजुयें सेंट जोरम बेकरीची एक डेड बॉडी फ्लोट जाल्या म्हणून बाय. आनी हांगा हांव इमिडिएटली येयलें आनी हांगा पळयलें जाल्यार पुलीस ऑलरेडी प्रेजेंट आसले, लोकल आसले. सो आमी पळयलें जाल्यार ती फूल कंप्लीट डिकम्पोज जाल्ली बॉडी. सो आमी रोप घालून कितें एक प्लास्टीक नेट घालून ताका वयर काडून हँड ओवर टू पुलिसांक दिल्ली. GOA365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि निखिल जल्मी. तुमकां इलेक्शनाचें पडलां, आमकां आमच्या भुरग्यांची चिंता जाल्या. शिरगांवकारांचो अंत पळोवं नाकात. ताबडतोब नवी शाळा बांदून दियात, नाजाल्यार लोकसभा इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालचो पडटलो. शिरगांवकारांची ही शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक. मये मतदारसंघातल्या शिरगांवचे शाळेची इमारत कड्डम जाल्या. तिची दुरुस्ती करून सजयल्ली शाळा आमकां नाका. आमकां जाय नवी करकरीत शाळा. बऱ्या वातावरणात भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक मेळपाक जाय. अशा वातावरणात आमची भुरगीं शिकपाक तयार नात. नवी शाळा दिली ना जाल्यार लोकसभेचेर बहिष्कार. कुबळिल्ल्या शिरगांवकारांनी मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी दिल्या. तुमकां खबर आसा सध्या आमच्या शाळेची जी परिस्थिती आहा ती बिकट जाल्लेली आहा. आनी ह्या शाळेच्या संदर्भात आमी जे कितें सपोस्ट करूंक जाय सरकारी पातळीचेर ते सगळे केल्ले आहा. जवळ जवळ ते म्हणटा ते 2017 ते आतां 23 म्हणजे 6 वर्सां जालेली, पण अजून कांयच जागना हेंची. आमदारा कडेन म्हाका दिसता ती वचून तेंचे पायदळे गेले, कांयच ना. एडीएन गेले, सगळेच गेले हेंच्यांनी. फक्त आमकां आश्वासन दिलें, कांयच मेळूंक ना. करता आनी काय इतकें मेळटा आमकां आश्वासन. आनी जेन्ना तुमी भितर वचून पळयतल्यात न्हू तेन्ना कळटलें तुमकां की शाळेची परिस्थिती कितें आहा ती. कित्याक ही शाळा जवळ जाता 7 वर्सां पुराय जाय दिल्या शाळेक. आनी तेजें फावंडेशन आहा न्हू तें एकदम बिकट जाल्लेलें आहा. खंयच्या टायमार कसो शकता. आमी इतकें मागलेलें की आमकां रिकन्स्ट्रक्शन रिपेर करूं नाका, आमकां न्यू बांदून दिया. आनी न्यू बांदपाक व्हडलें कित्याक रिपेर करून तेंचे रिपेर केली आनी बरी चकचक करून दिली तरी आमकां कांयच फायदो ना. कित्याक केन्ना कसो सांगूचो आनी त्या भुरग्यांच्या जिवाची हानी जावंक शकता. त्या खातीर आमी मागलेलें कितें आमकां रिकन्स्ट्रक्शन करा. पूण तरी सुद्दां आतां म्हाका लेटर काडला एक PWD एज्युकेशन डिपार्टमेंटान. तेंच्यांनी क्लियर मेन्शन केला वयर. हे लेटर काडला कोणी PWD क्लियर मेन्शन केला व्हेरी अर्जंट इलेक्शन. म्हणजे तुमकां इलेक्शना बूथ रेडी करपाचो आहा काय कितें. आमकां इलेक्शना वचून आमकां आमच्या भुरग्यांचें पळोवंक जाय. तुमकां आमच्या इलेक्शनचें पडलां. हय ते पळोवंक जाय न्हू. फक्त तुमी इलेक्शना पुरते काय करूं नाकात. आमी आमचो सपोर्ट आसतलो, पूण जर हायवे जाली हेवटेन कितें जालें तर आमी पेरंट्स कशें वगीर रावपाचें ना. आनी तुमी आमकां रिपेर करून कितकी दिली. कित्याक जशें नवी न्हवरी आसता पळय सजयता थोडे दीस आनी मागीर आहा ते बसयता तें आमकां नाका. आमकां रिकन्स्ट्रक्शन जाय आमचे परीन. कित्याक व्हडले काय ना भुरगीं आनी ते 3 क्लासी आहा ती वेवस्थीत बांदून दीत न्हू आमची भुरगीं वेवस्थीत जातली. आनी रिपेर करून दीत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता आमची भुरगीं थंय बसपाक तयार आसचीच ना. आमकां न्यू कन्स्ट्रक्शन जाय आनी तेच्या खातीर आमी आमची 2 हे आसा. एक रिकन्स्ट्रक्शन आनी जर जायना जाल्यार आमकां जे लोकसभेचें इलेक्शन आहा त्या संदर्भात आमकां खंय तरी आमकां गंभीर आमकां विचार करचो पडटलो. विचार जर आमचे तो पर्यंत जायना जाल्यार एक टायम आमी बहिष्कार विचार करूंक शकता. कित्याक मतदान आमी बहिष्कार करतले. कितें जाय आमकां मतदान तर आमच्या भुरग्यांचें तुमकां तें पडोवंक ना. तुमी ते लेटर काडटा फक्त इलेक्शन म्हणून तर इलेक्शन बुथा खातीर मागीर कितें जाय आमकां तर ती इलेक्शन बूथ जाय म्हणून तुमी रिपेर करूंक सोदता जाल्यार आमकां गरज ना. आमकां न्यू कन्स्ट्रक्शन करून दिया. आमी खुशी आसले, आमची भुरगीं खुशी आसली. शिक्षणाच्या बाबतीत सरकार खूप कितें सांगत असता. प्रत्यक्षात शिक्षणाची अवस्था कशी आसा ते शिरगांवचे पालक आनी भुरगींच जाणात. पावसात भिजतात म्हूण भुरग्यांक उबी रावन शिकपाची पाळी येता. इतली वायट अवस्था आनी खंय आसूं येता. आमी आतां थंय व्हरान भुरग्यांक आमच्या बसयल्यात. थंय ते आमच्या भुरग्यांची बिलकुल परिस्थिती ना. सकयल बसपाची 6 म्हयने जाले आतां बसतात आमचे. आमी जुलयान तांकां शिफ्ट केल्या भुरग्यांक. ती बी आमकां देवस्थानान मदत केली म्हणून आमी थंय बसयली. हांगा आमी 1 म्हयनो तशी उदकान भुरगीं रावल्ली उबी सुद्दां.
आमी पेरेंट्सांनी येवन सगळ्यांनी उदीक सुद्दां भायर काडलेले तांकां भुरग्यांक लागून. तरी पूण आतां थंय बसली पूण तांकां आतां 6 म्हयने भुरगीं कशीं बसतलीं आमची सकयल. आतां तर भुरगीं रडटात थंय वचोनच म्हणटात. तांकां आतां कितें करपाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवचो कोयर बाणावली वाठारांत पावला. थळाव्यांनी आमदार आणि सरपंचाक बरोबर घेवन पुलीस कागाळ्या केल्या. पळयात पुराय बातमी. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 66 जे काम चलता बाणावली हांगा ह्या जाग्याचेर आसात. आनी ह्या जाग्याचेर आज मडगांवचे म्युन्सिपाल्टीन जी गार्बेज जी आसा ही सगळी हांगा हाडून डंप केले कडेन आसा. ही गार्बेज हायकोर्टाक पिटिशन कोण तरी फायल केल्लें आनी तेणी सांगलें की हे क्लियर करा म्हणून. पूण मडगांवचे म्युन्सिपाल्टीन ही जी गार्बेज आसा ही हांगा हाडून बाणावली सायडी हाडून घातली. ते सुद्दां जे नॅशनल हायवे 66 बायपासाचे जे काम चलता हेज्या सकल घालून आयले. आज लोकांक सांगले कडेन आसा की जर म्युन्सिपाल्टी ही जर काडना जाल्यार आमकां फोर्सबली ही गार्बेज आसा ही ट्रकां भरून म्युन्सिपाल्टीच्या दारां हाडून रोखूच पडटा म्हणून. आतां मुखाली जी कितें फॉर्मेलिटी आसा ही आतां पळोवची पडटली कितें करता म्हणटा. ऑलरेडी हांगा पुलीस कंप्लेन जाले कडेन आसा आनी MLA हांगा पावले कडेन आसा. पंचायत बाणावलीची यांची कंप्लीट बॉडी सुद्दां हांगा पावले कडेन आसा. तेणी कंप्लेन दिले कडेन आसा. पळोवया मुखाल्ले कितें प्रोसिजर आसता. म्युन्सिपाल्टीन केलें तें एकदम रॉंग. हें बेनावली आम देखून कितू क्लीन दवरया म्हूण सगळे कडेन सांगताय. आमगे एक प्लास्टीक देखून उडयलें आम ते मनशां खूंय घाराक वचोन देखून दोन आनी तें प्लास्टीक आम काडपा लायताय आनी आम फायन मारताय तेंकां. आनी हे म्युन्सिपाल्टीन केलें तें एकदम रॉंग. आनी आमगे तेंगे गार्बेज आनी बेनावली डंप करप हें रॉंग जालां तेंगेलें. आनी आमी हें टॉलरेट करपा नाय. आम म्युन्सिपाल्टी चेअरपर्सनाक सांगताय तेंगे की जे गार्बेज हिंग उडयल्या ती काण तेण वच म्हूण. ना जाल्यार आमी ही आनी तेगे म्युन्सिपाल्टी कडेन आनी उडयतली. आम समज हिंग बाणाले सगळो कचरो ट्रकांक घायलो आनी तुगे थिंग मडगांव उडोवपा लागले. तुका खंयच्यान आसा तुका लायक जातलें. तुवें आमगे सरपंचाक इंचालना. सो गव्हर्मेंटाक हे जालें कितें जालें पूण गव्हर्मेंट इज कमिंग अंडर आवर टेरिटरी नो. सो यू हॅव टू आस्क अस. हे नाक जालो कोताय आनी हे नाक जालो कोताय म्हूण आज BJP डावनफॉल जातलो. हांव सांगता हें यू ऑल आर ट्रबलिंग एवरीवन. परत तुमी हे करता. हे पयलीं सद्या आख्खो वेस्टर्न बायपास इज अ मेस. हिंगा आम स्टिल्साचें जाय परत तूं आमकां हिंग त्रासांक घालताय. आतां तुमी हे फिलिंग करताय. हे फिलिंगाचेर जाता करपाक. दीस अ सॉयल हेजे मात घायले जाल्यार जाता फिलिंग जाता जमीन एसो हेजेरी कितें कोताय रे. आनी हें हांवें सांगपाचें आनी एश कोन्न केला तुमकां वोट पडलो. रात्री तुवें कितें क्लियर करपाक जाय पयलीं सद्या गार्बेज. सो तेंगे हितून तेका लुगार आहा न्हू गार्बेज घालपाक. सो तेंगे हितून घालपाक जाय न्हू. ते क्लियरन्स कितें म्युन्सिपालिटी टॅक्स कलेक्ट करता सगळें करता. सो तेमी तेंगे गार्बेज ते क्लियर करपाक जाय. आमगे हितून आनी घालपाक जायना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि शिवानी सांगेलकार. ह्या सप्टेंबरात संबंधित खात्यान मायमोळे ही शारी पाणथळ जमीन म्हणून जाहीर करपाची अधिसुचोवणी जारी केल्ली. हे अधिसुचोवणेत 50 दिसां भितर लोकांकडल्यान सुचोवण्यो आणि हरकती मागल्यात. शुक्रारा तेची डेडलायन सोंपता. आता मेरेन 50 वयर सुचोवण्यो आणि हरकती पावल्यात. मायमोम लेक जी एक टायमार फार्मींग लँड म्हणून वळखताले, ज्या जाग्यार शेत करताले, ते थोड्या वर्सांसून हे बंद आसा शेत. आनी तेच्या उपरांत हे तळे उदीक भरल्या उपरांत तळे म्हणून वळखताले ते सद्या आतां वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करपाच्या वरतून आहा. आनी जेन्ना हे वेटलँड डिक्लेअर करतले तेन्ना हे सरावंडींग भागांत जितकी घरां आहा, जी
पोर्चुगीज टायमाची घरां हांकां खंय तरी धोको निर्माण जाल्लो आसा, कित्याक की बफर झोन लागतलो, बफर झोन 50 मिटराचो लागल्या उपरांत ह्या घरांक खंय तरी बांदपाक मेळचें ना, नाल्यार रिपेर करपाक मेळचें ना, नाल्यार बाकीची तेंची जे रिस्ट्रिक्शन्स आसा ही खंय तरी लागतली, हेच्या खातीर एक खंय तरी भंय निर्माण जाल्लो आसा. आनी ह्या संदर्भान लोकल कावन्सिलर, रेजिडंट्स आनी आमदार हेंच्या मदीं जायत्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी तेंचे एकूच हें आहा की हेंच्यांनी मागलां की खंय तरी हे रिलॅक्सेशन दिवपाचें. डेवलपमेंट वास्को खातीर जाय, ह्या सिटीन जाय, पूण डेवलपमेंटा वांगडा जे लोकल रेजिडंट्स आहा तांकां खंय तरी रिलॅक्सेशन मेळपाक जाय आनी तांकां ती सुविधा मेळपाक जाय. हे जे तळें आहा हांगा एक बरो बरो प्रोजेक्ट येवपाचो अशें म्हणणें आमदाराचें आसा आनी ते खंय तरी बेगीनतल्या बेगीन जातलो अशें म्हणणें. पूण त्याच्या पयलीं हे जर वेटलँड जातले जाल्यार लोकांक खंय तरी एक सुविधा मेळपाक जाय, रिलॅक्सेशन मेळपाक जाय, जेणे करून फाल्यां जेन्ना ती घरां बांदतले जावं रिपेर करतले तेन्ना खंय तरी एक बरीतली बरी सुविधा तांकां मेळटली. मायमोळे हे अर्दकुटे शेत आणि अर्दकुटे तळे असे थळावे सांगतात. मायमोळे ही पाणथळ जमीन म्हूण जाहीर केली जाल्यार बफर झोनात मालमत्ता आशिल्ल्याचेर परिणाम जातलो. ह्या विशयाचेर थळावी जैवविविधताय मंडळ आणि हेरांचे कितें म्हणपाचे आसा ते आयकून घेयात. मायमोळ्यान इज द ओनली लेक, फर्स्ट लेक गोंयान, अख्ख्या गोंयान जे अर्बन वेटलँडा भितर येता. एक फर्स्ट केस ती. सो हे जे कितें आहा पळय न्हू ते सगळें आमकां नवें आसा आनी बफर झोन 50 मिटर फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द लेक आसल्या कारणान 50 मिटरा भितर जी घरां आसा, आतां जालां कितें ते जे प्लॅन हेका दाखयता आमकां तो सर्वे प्लॅन खंय तरी 1970s केलेलो आनी तेन्ना घरां खूब कमी आसलेली. आतां प्रत्यक्षान समज तुमी आतां समज पळयत जाल्यार हांगा घरां खूब आसा. सो सर्वे प्लॅन समज तुमी पळयत आनी त्या प्रमाणे वचत जाल्यार हांगासर कोणाकूच कांयच करूंक मेळपाना. बफर झोनात घरां आशिल्ल्यांचेर सध्या काळ आयला. बॉल मुख्यमंत्र्याचे गोलीत शेवटिल्या. रिलॅक्सेशन मेळ्ळें जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार कारवायेक तोंड दिवचें पडटलें. आयकात कोमनीदादीचो आदलो एटर्नी फेड्रिक हेनरी आनी दीपक नायकाक. MLAन एक अश्योरन्स दिला आमकां लोकांकूय की बाबा तुमकां त्रास जावपा ना, जी घरां आहाय पळय ती घरांक त्रास जावपा ना. एक्झिस्टींग हावजीस with regards to houses, meaning plots that are there in the area of influence, that is in the buffer zone, with regards to those plots तेणे एक लेटर बरयला to the chief minister asking for relaxation in the rules as far as that. आता कितें जाता, this is the first time that a urban wetland has been declared in Goa and Maimole is the first case. This is the first case. So maybe these relaxations may be permitted. If they are permitted, good. If they are not permitted, then it would be very bad for the people. वेटलँड बॉडी तेंच्यांनी केल्लेली आसा पळय ती वायट न्हू, खंय तरी बरें करपाक लागून चिंतता. म्हाका दिसता हे जे एफर्ट घातलेले आसा कितें तरी डेवलपमेंट करपाक लागून. आमी खंय तरी आमी बोटींग करया म्हणटाले, आमी हांगा लेक काडया, वास्कोन कांयच ना. सो आमच्या आमदाराचो मनान विचार आसलेलो की हांगा एक बोटींग करपाचें, लेक करपाचें. आनी समज लेक करतले जाल्यार हांगा वेटलँड म्हूण डिक्लेअर करचीच पडटा. पूण जेन्ना वेटलँड म्हूण डिक्लेअर करची पडली जाल्यार सरावंडींग एरिया जे 50 मिटर्स इफेक्टेड आहा पळय तांकां पयलीं आमी सेट करपाक जाय. कित्याक हांव सुद्दां एक भितर इफेक्टेड पार्टी आसा. आमच्या हांगा 50 एक घरां आसतली जी इफेक्टेड आसा. सो खंयसर तरी तेय सेफ गार्ड करून वेटलँड बॉडी किंवा हांगा डेवलपमेंट करता जाल्यार आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. धारगळच्या आयुष हॉस्पिटलात फार्मासिस्ट आणि काय हेर पोस्टा खातीर मुलाखती घेतल्यात. सिलेक्ट जाल्ल्यांची नांवां जाहीर करात, नाजाल्यार थळाव्या उमेदवार भुरग्यांक वांगडा घेवन आंदोलन करतले. पेडणे काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. धारगळ पेडणेच्या भारतीय आयुर्वेद संस्थानात आयज पेडणे काँग्रेसवाल्यांनी धडक दिली. आयुष हॉस्पिटलांतल्या कांय रित्या पदा खातीर रिटर्न ट्रस्टी जाल्यात. त्या संदर्भात दुबाव आशिल्ल्यान काँग्रेसीन डिनाक मेळपाचो यत्न केलो, पूण सिक्युरिटीन तांकां भितरच घेवंक ना. निवडीत घोळ आसा असो काँग्रेसीचो आरोप. जेंका रिजेक्ट केल्यात त्यांची प्रोसेसिंग फी परत दिवची अशेंय मागला. काँग्रेस आंदोलनाचे तयारीत आसात. ज्या इंटरव्ह्यू चालू आहा त्या इंटरव्ह्यू लोकांकडल्यान 850-900 रुपया असे आकारले जातात. पूण हे कित्या लागून पैसे आकारले जातात? जर आयुर्वेदिक संस्थान जर फ्री आसा जाल्यार ह्या फॉर्माचे पैसे घेवपाची काय गरज ना. आणि 3-3 हजार फॉर्मा भरून त्याचे प्रत्येकाचे 800-850 रुपया घेऊन त्याचे मार्क लिस्टा प्रमाणे आम्ही जर हांगा चेकिंग करून जर येयल्यार चेक करपाक जाल्यार ते आमकां हांगा अलॉट दिना, आमकां भितर एंट्री दिना. ऍडमिशन घ्या त्याच्या उपरांत तुम्ही या म्हणटा. तेका लागून आम्ही हेचो निषेध करता. तसोच हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो म्हणून हांव सरकाराक एक मागणी करता की हे जे तुम्ही 800 रुपये तांच्यांनी घेतले, 885 रुपया ते प्रोसेसिंग फी म्हणून घेतले बरें आसा. पण ज्यांकां सिलेक्ट केले तांचे एक बाबा मार्क लिस्ट किंवा तांचे एक लिस्ट जर मारलेले आणि तातूंत मार्क लिस्ट दाखयल्ले आणि जे कोण फेल जाले तांचे 885 रुपया तुम्ही कित्याक रिफंड करिना?
त्यांचे 885 तुम्ही रिफंड करात नाही. बेसील म्हणून कंपनी आसा, ह्या कंपनीन जवळजवळ 3000 फॉर्म हांगा मागयल्ले लोकांनी, म्हणजे प्रत्येक भागातल्या भुरग्यांनी 3000 फॉर्म भरल्यात. आणि ती फॉर्म भरत असताना त्यांची प्रोसेसिंग फी म्हणून आसा ऑनलायन. ही प्रोसेसिंग फी जर बघली जाल्यार प्रोसेसिंग फीचो अमावंट आसा 8,085 रुपया, 885 रुपया. सगळ्यांच्यो रिटर्न टेस्टी जाल्यो, पूण जो रिजल्ट मारपाक जाय ते अजून हांगा मारूंक ना. सो आमी विचारपाक गेले, प्रोसेसिंग फी घेतली तांकां आपणाचे मार्क जाणोवपाक अधिकार ना काय? सो असो आमचो प्रश्न आसलो. आनी प्रोसेसिंग फी कित्या खातीर, गरज काय आसा? अजापाची गजाल म्हळ्यार खंयच्याय आस्थापनात गेल्यार थंय वेटिंग रूमात बसपाची तजवीज आसता, पूण हांगा आयिल्ल्या काँग्रेसवाल्यांक सिक्युरिटीन भायरच दवरले. इतलेच न्हू तर कांय वेळार थंय पुलिसय दाखल जाले. पेडणे काँग्रेसीचो फुडारी ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकारान तेचेर प्रतिक्रिया दिल्या. ऐकात. ज्या वेळाचेर सरकार भियेता किंवा ऑफिसर भियेता तेन्ना पुलिसांची गाडी तुमकां दिसतली. आयज 10 मिनटान पुलीस हांगा पावले, 10-15 मिनटान. आमी येयल्यार 10:30 आमी हांगा पावले. आमी हांगा अर्दवर रावले आनी भितर एंट्री आमकां दिना म्हणून भितर गेल्या उपरांत आतां पुलीस येयले. सो पुलिसांचें काम कितें हांगासर? सेक्युरिटी तेंची आसा, एडमिनिस्ट्रेटर तेंचो आसा. कोण लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता? आमी करता का ती टीम बसल्या ती करता? हे सगळ्यांनी जाणपाची गरज आसा. आमदाराकूय सांगता, असले आमकां पुलीस धाडून किंवा पुलीस हांगा येवन, आमी भिवपी मनीस न्हय. जे आमी घेतला हातान तो विषय आमी पूर्ण करतलेच. तू पुलिसाची एक जीप धाड नाजाल्यार बस धाड हांगा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसवप्रांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. धेंपो एसीन पॅक्स ऑफ नागोवा एससी पंगडाक 13 विरोधात 1 गोल फरकान हारावन घसघशीत जैत जोडले. GFA अंडर 13 डिव्हिजन 1 मॅच सिंकेटी फुटबॉल खेळामळार बरीच रंगली. किन्स्ली फेर्नांडिसान 4 गोल केले. एलोयसिस फेर्नांडीस, निहाल वजरकार आणि जेस गोम्स हांणी दरेकी 2 गोल केले. ताचे उपरांत एरोन पेरेरा, आर्यन नेवगी आणि सक्षम गांवकार हांणी दरेकी 1 गोल केलो. पॅक्स ऑफ नागवा एससी पंगडाच्या हजरत अलीन 1 गोल केलो. 13 विरोधात 1 गोल फरकान डेम्पो एससीन घसघशीत जैत मेळयले. पळयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. आयएमडीन येलो अलर्ट 27 तारखेमेरेन वाडयला. सुरवेक 23 ते 26 तारखेच्या काळात तो लागू आसलो, पूण फुडल्या सप्तकात सोमार मेरेन उटंगराचो पावस पडटलो अशी शक्यताय हवामान विभागान ताज्या अहवालात उक्तायल्या. बिरेस्तार सुको गेलो, पूण शुक्रारा पावसाचो अदमास आसा. सध्या
येलो अलर्टाची शिटकावणी आसा. वीज आनी वादळी वाऱ्याक सांगतान घेवन पावस पडूं येता अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. वाऱ्याचो वेग वराक 40 किलोमीटर इतलो उरूं येता. नागरिकांनी वादळा वेळार भायर सरचे न्हू असो सल्लो IMDन दिला. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 आनी 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावूं येता. गोंयांत परत ओले वातावरण. 29 मेरेन पावसाची शक्यताय. 24, 25, 26 आनी 27 वेर येल्लो अलर्ट. जोगला वीज आनी गडगडाच्या इफेक्टात पावसाची एंट्री. शुक्रारा सकाळी आनी राती कडेन दाट दव. शुक्रारचे तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती. कांय कडेन मळबात कुपांची दाटी. दर्यादेग वाठारात तापमानाची खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.